महिला काँग्रेस हांव म्हजे दोग जाण फात्यांनी घेवन हांगा बाब डेप्युटी कलेक्टर जो आसा वास्को द गामाचो बाब सचिन देसाय हांचे कडेन आमी भेट घेतली. आमी हांकां आमचे रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम दिले आनी आमचो मुद्दो कितें आसा, आमचो डिमांड आसा. म्हाका मातशें व्हडल्यान उलोवपाक पडटा कित्याक हांव आयकल्या ते भाशेन हांगा मिनिस्टरांनी आनी आमदारांनी देखून सांगल्यार खंय आमच्या CMच्या कानार पडना जाला, डेप्युटी कलराच्या कानार पडना जाला. सो आय हॅव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका बिकॉज आय continuously getting last 3 days I'm getting continuously calls from the Mahila committee members of Vasco, Mormugaon, Kortalim, Dabolim. मॅडम मातशी यात आनी मातशें लक्ष घालात, हांगा गरज आसा तुमची म्हणून. हांगा आमी डिमांड करपा आयल्या, डिमांड टू इमिजिएटली सील द एंटायर मोर्मुगांव तालुका. साम आर सेईंग मंगोर हिल सील करात, सो थोडे म्हणटात वास्को सील करात, बंद करात. म्हजो मुद्दो आसा, म्हजी एक मागणी आसा, कळकळीत मागणी आसा की डिमांड टू इमिजिएटली सील द एंटायर मोर्मुगांव तालुका फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days. My letter states that I am come here with my team members to demand a complete lockdown in the entire taluka of Mormugaon, which covers up 4 constituencies like Vasco, like Mormugaon, Daboli and Kortalim. Since we have witnessed COVID-19 cases are increasing day by day, especially not only in Mangor area, now in Vasco, and we know that the spread of coronavirus disease is very dangerous and it's spreading like fire, and it's also spreading in the neighboring constituencies. It's not only in Vasco. आता कोर्तालीम पळय काल एकल्याक कोर्तालीमची केस मेळ्ळ्या, हांगा म्युन्सिपालिटीत काम करतालो या वास्को म्युन्सिपालिटीत आनी वास्को म्युन्सिपालिटीत आनी आयज खंय खारीवाडा आनी खंय ते न्यू वाडे अरावंड 9 केसीस आयज मेळिल्ल्यो आसा. काल म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ वर्कर मेळ्ळो, तांकां बाबड्याक सगळ्यांक टेस्टांक धाडला. दुसरें म्हणल्यार आयज खंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खंय एकलो मेळ्ळो, ताकाय खंय कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून मेळिल्लो आसा. न्यू वाडे खारीवाडा म्हणजे यू जस्ट इमॅजिन वॉट अ ट्रॉमा द फॅमिलीज एंड द पीपल मस्ट बी गोईंग थ्रू. आयज आख्खी म्युन्सिपालिटी घालून दवरलें एक स्टाफ मेळोक म्हणल्यार. सो वी आर टेलिंग इट that when it's spreading in the neighboring constituencies and since there are several cases of local transmission linked to Mangoril, COVID-19 cases are registered in different parts of the state in the last couple of days. Further, we have said that after observing and looking at the situation, we, the Goa Pradesh Mahila Congress, we strongly believe that the entire Mormugaon Taluka should be sealed for a period of 14 days to prevent the virus from spreading, as even the people of Vasco and the surrounding areas are willing and voluntarily agreeing to shut down their shops and business and are ready for a complete lockdown for the sake of their health, of their